स्पीकर सर, आम्ही ज्यो स्किमीचेर उलयले त्या स्किमीचेर दर फावटी नवीन नवीन स्कीम भितर ऍड ऑन करीत आसता. आत्ता आमी रिसेंटली जी आसा पळय न्ही, म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांक जेई आनी निटाचे सुद्धा ट्युशना खातीर एक स्कीम लॉन्च केल्या, ती नव्यान स्कीम आसा. हे सगळे करता आसतना स्पीकर सर, आमच्या डबल इंजिनच्या सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा तशें ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट गोंयांत सुरू. हांव येता पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर येता. कित्याक सांगलें तुका हांवें? तुवें विजनाचो प्रश्न विचारला, तुवें इतिहास सांगलो, म्हाकाय सांगपाची गरज आसा म्हणून हांवें सांगलें. तो हांवें स्पिडीन सांगला, म्हाका खंयसरूच टायमपास करपाचो ना म्हणून सांगता. कारण तुवें म्हटलें, तुवें जे आरोप केला पळय न्ही, तो आरोप म्हाका जर फोडून काडटलो आसत जाल्यार हें सांगपाची गरज आसली म्हणून हांवें हें सांगलेलें आसा. आनी ताकाच लागून स्पीकर सर, ट्रायबल रिसर्च सेंटर जे आसा पळय न्ही, हे आमी सांग्यार एस्टाब्लिश केले, जेणे करून पयले फावटी ट्रायबलाच्या बाबतीत वेगवेगळे रिसर्च कल्चरल आसतले, तांचे कुझिन्स आसतले, तांच्या बाकीच्या सगळ्या हाजेर रिसर्च करपाक सुरवात जालो. पयले फावटी कुणबी रिवायवल जो आसा पळय न्ही स्पीकर सर, हो आमच्याच सरकारात केलो. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एड्युकेशनल आसतले, सामाजीक आसतले, कल्चरल आसतले, हाजेर रिसर्च आस्पेक्ट सुरू आसा. ट्रायबल म्युझियम फार्मागुडी आमी हांगासर करपाक घेतला, तोय बी येता तितके कंप्लीट जातलो. उरता उरलो प्रश्न रिजर्वेशनाचो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवप ही शेवटची मागणी एकूच जी आसा ती पेंडिंग उरलेली. ह्याच हावजान बाब गणेश गांवकार हांच्यांनी तो ठराव हाडलो आणि ह्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी इन्क्लुडींग अपोजिशन, कारण खंयचोय ठराव आणि पास करतलो जर आसत जाल्यार अपोजिशनाची तितकीच गरज आसता. आणि तशेंच त्या अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो, हांवें ना म्हणूंक ना. अपोजिशनांनी सपोर्ट केलो सगळ्या जाणांनी, कारण सगळ्या जाणांक ट्रायबलाच्या प्रती तितको प्रेम आसा. सगळ्या जाणांनी पास केलो. एकदा आनी दोनदा रेझोल्युशन पास जालें. स्पीकर सर, हे दोनदा रेझोल्युशन पास जाल्या उपरांत ते आमी केंद्रातूय धाडले. केंद्रात हाजेर म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचे हाजेर रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर हांव आसतलो किंवा तुमी आसतले किंवा देन ट्रायबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हे स्वता म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. आमी ते होम मिनिस्टराकूय दिले आणि ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रातले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव, हे ट्रायबल रिजर्वेशन बील जे आसा पळय न्ही, हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले, कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बील येता काय म्हणून. स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बील जे आसा पळय न्हू, हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा, केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जालें ना. स्पीकर सर, त्या खातीर बील पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता, भोव गरजेचो आसता. परत एकदा ट्रायबल बील जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जालें आणि परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध प्रोटेस्ट चलतालो त्या वेळार भाषेत पहिल्या संबंध देशभरातल्या लोकांना पडला. एक मिनिट सुद्धा सर, आता एक हांव करेक्ट आता हेज्या होणे बिल पास करपा जाय जाल्यार ऑपोजिशना भायर घालून पासून पास केले, कित्याक केले ना तेमी? स्पीकर सर हाऊजूच चलोवंक दिवंक ना. हाऊजच्या तेच दिसा जाता एकदा आणि दोनदा झाले. प्रोटेस्ट थिंगा चलता बिहाराचे अबाउट दॅट रोल, तेन्ना हटाय, ओडिया हटाय, नाकमो हटाय. बिला ह्याच्या पयलू कितलीशी पास जाल्या जेन्ना विरोधक नासतना विरोधक ऑर्डर हाडपाक जाताले.
जाताले स्पीकर ते आयकले ना एक स्पीकरचा कॉन्स्टिट्युशनल जो amendment स्पीकर आसा, तो हाडपाक जाय. प्रोसिजर तो हाडा घातला. प्रोसिजर आसा, तो तांकां अधिकार आसा. हे म्हणोचे न्हू आमकां क्लियर कट आन्सर जाय की केन्ना पर्यंत जातले. स्पीकर सर हांव परतूय सांगता आमी आमच्या केंद्रीय नेत्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा जाता तितके बेगीन हे बिल पास करचे. आमचे तर म्हणणे आसले की 27 रिझर्वेशन लागू करचे पण आता आम्ही परतूय रिक्वेस्ट केला की परतूय बी हे बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस करून पास करचे आणि जाता तितके बेगीन जे अमेंडमेंट पासून हाडून पास करून जाता. काश्मीराक केल्ले आसा घेवचो प्रोसिजर समजून घेवचो गरजेचो आसा. बरं दुसरा फुडलो प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर हेजो उत्तर आमकां सारको मेळना कित्याक तुमकां खबर आसा स्पीकर सर आता 2027 जातले ना हेजी सेन्सीस जावपाची गरज आसा. हे केन्ना जातले ते अजून पर्यंत म्हाका उत्तर मेळना स्पीकर सर. सो स्पीकर सर हांवें तर सांगलें दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर राज्यसभेन लोकसभेन बिल पास जाल्या उपरांत हे जावपाक शकता त्या खातीर विरोधकांकूय सांग त्या बिलाक सपोर्ट करात म्हणून. विरोधकांनी सपोर्ट केला म्हणून बिल वयर पावला न्हू. विरोधकांनी सपोर्ट करू ना दिल्ली जेन्ना गायल्ले सपोर्ट करा आमचो खासदार कॅप्टन विराट उलयला सपोर्ट आहे बिलाचेर. स्पीकर सर राज्यसभेन पास जावपाक जाय म्हणून सांगात बिल. लोकसभेत राज्यसभे वयता ऑपोजीट गोष्ट लोकसभेन पास केला. सो मुखेलमंत्री बाब जेन्ना बिहाराचे चलता बुड्यांक आयला एक दीस बिहाराच्या विशयाचा 2दा ताच्या विरोध झाला. स्पीकर सर हे सगळे दोन्ही दीस सेम इशू जाल्लो. एजिटेशन आहा थिंगा बिहाराचे रिव्हिजन माझे सोबयता एक लोकशाहीचेर व्हडलो परिणाम जावंक शकता. ताजेर तांचे कंटिन्युअस प्रोटेस्ट चालू आहा. सो दोनूय दीस अनफॉर्च्युनेटली आयला ते कितें करूया. लोकसभेन उलयला आमगेलो दक्षिण गोंयचो खासदार. सर गेली ट्रायबलाक स्टेटस मेळोन जवळपास 24 वर्सां जाली. फाटले 2014 पर्यंत हांचेच सरकार असले तेन्ना हांगा न्याय दिवंक ना. तेन्ना ट्रायबलांक रिजर्वेशन दिवंक ना. ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंयचे दितले रे तुमी हांगा जे ट्रायबलांक न्याय दिवंक ना तो दिवंक ना. फुडलो प्रश्न घे तुजो. स्पीकर सर येस जो म्हाका उत्तर मेळपाक तो सारको उत्तर मेळना. हांव दुसरे हेचेर वयता. स्पीकर सर जो दुसरो प्रश्न आसा आता लॉंग टर्म विजन जो आसा जो ट्रायबल लॉंग टर्म विजन आसा तितून स्पीकर सर जो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ट्रायबल्स आसा आनी एम्प्लॉयमेंट फॉर गव्हर्मेंट सर्विसीस हे आसा. स्पीकर सर आमकां जे उत्तर गावला एज पर एलक्यू तो असो आसा की जी एसटी रिजर्वेशन आसा खुबशी एसटी रिजर्वेशन जॉब्सा खातीर आसा ते 852 पेंडींग आसा आनी तितून स्पीकर सर कितले बॅकलॉग आसा ते थोडे डिपार्टमेंटाची नांव घेता. PWD 84 आसा, कमर्शियल टॅक्स 32 आसा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन 26 आसा, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन 99 आसा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 20 आसा. स्पीकर सर हे सगळे पोर्टफोलिओज आमच्या ट्रायबल मिनिस्टराक लागता आनी ट्रायबल मिनिस्टर आनी CM एकूच आसा. आनी हे कित्याक लागून पेंडींग उरल्या कारण कितें आसा. कारण जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा बीजेपीच्या DNA ट्रायबल DNA आसा म्हणून. सो ऑल हे कित्याक पेंडींग उरला हेजो प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आन्सर करपाची गरज आसा की बॅकलॉग आनी केन्ना पर्यंत हे बॅकलॉग जे आसा ते क्लियर जातले. स्पीकर सर बॅकलॉग जे आसा ते 2 तरेन आसा. एक जे नवीन पोस्ट क्रिएट जाल्या तितूनय बॅकलॉग आसा. दुसरी गजाल स्पीकर सर जे प्रमोशन्स काही ड्यू आशिल्ले तितूनय बॅकलॉग आशिल्लो. स्पीकर सर आमी प्रमोशनाचो बॅकलॉग ऑलरेडी भरपाक घेतला. म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रमोशनाचो बॅकलॉग सगळ्या डिपार्टमेंटाचो नॉट ओन्ली त्यांनी नांवां घेतला त्यात न्हू तर उरलेल्या सगळ्या. स्पीकर सर आमी एकदां रिलॅक्सेशन जे आसा ते प्रमोशनल पोस्ट भरपा खातीर 5-5 वर्सां सुद्दां रिलॅक्सेशनां दिल्ली आसा. 5-5 वर्सां म्हाका याद आसा PWDतली ट्रायबल भावांचे प्रमोशन्स करपा खातीर JE to AE जवळपास 7 वर्सांचे रिलॅक्सेशन दिवन ताका JE to AE केल्या. जितके रिलॅक्सेशन नासतना सुद्दां म्हणजे हांवें तुका फक्त PWD डिपार्टमेंटाचें उदाहरण सांगलें पण खूब कडेन सर्टन इयर्स ऑफ सर्वीस कंप्लीट जाल्या शिवाय ते रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळना म्हणून काही पोस्ट वेकंटा. पण नवीन पोस्ट जे आसा हे सगळे भरपाक ह्या डिपार्टमेंटातले ऑलरेडी
स्टाफ सिलेक्शनाकडे गेल्या आणि स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन नवीन पोस्ट जितके आसा तितके जे आसा हे बॅकलॉग सगळो भरतले हेजे हांव ताका आश्वासन दिता. स्पीकर सर 852 हे पोस्ट पेंडिंग उरले आणि हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाची वेबसायटीर आसा तितून ST रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय आसा आणि हे पोस्टांचे आसा टायमली इम्प्लिमेंटेशन. आता हो हांव मुद्दम टेबल करता कित्याक हांव सांगिना हे तुमीच सांगता की 2025 पासून ST रिजर्वेशन तुम्ही दितले म्हणून. हो तुमचो विजन डॉक्युमेंट हो बीजेपीन आउट केल्लो आणि तुमच्या सरकाराची वेबसायटीचेर ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर आसा. येस मुद्दम टेबल करता आणि जशे ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ पंचायत लेवल, ट्रायबल रिजर्वेशन एट अ जिल्हा पंचायत लेवल हे ऑलरेडी आमच्याच सरकारान दिला स्पीकर सर. हांगा जे स्टेट लेवल आशिल्ले स्टेट लेवल आसा स्पीकर सर म्हणून सांगता हांवें पंचायतींनी आसतले जिल्हा पंचायती आसतले म्युन्सिपालिटीज आसतले हांगा ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाचे जे 12% आसा ते रिजर्वेशन आमच्याच सरकारान दिला स्पीकर. फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द स्टेट असेंब्ली हो सब्जेक्ट हो सेंट्रलाचो आसा ते आमी रेझोल्युशन घेवन पास केला ते ताका हांवें ऑलरेडी सांगले स्पीकर सर. तुम्ही जे विजन डॉक्युमेंटान घातला ते ताणें सांगला 2025 पर्यंत घातले म्हणून सांगला. आता 2027 जाला ते पासून जातले ना तो प्रश्न आसा.